कोरोना नियंत्रणात येत असतानाच रशियन सापडिल्ल्या खोस्टा 2 ह्या व्हायरसान आपली मान वयर काढल्या। रशियन बेटांत सापडिल्लो एक नवो खोस्टा 2 सारख्या व्हायरसापासून लोकांक संसर्ग जावंक शकता। अमेरिकेंतल्या वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटींतल्या संशोधकांनी खोस्टा 2 बेट व्हायरसांतल्यान स्पायक प्रोटीन सोदून काडली, जी मनशाच्या पेशींक संसर्ग करूंक शकतात आणि SCoV-2 लस घेतिल्ल्या लोकांच्या प्रतिपिंड उपचारांक आणि रक्तांत दोनूय वटांनी प्रतिकार करतात। रशियन बेटांत सापडपी हो एक वेगळो कोरोना उपप्रकार आसून ताका लागून लोकांक संसर्ग जावंक शकता। स्पायक प्रोटीनांतल्यान व्हायरस भितर सरून मनशाचे पेशींत संसर्ग जाता। SCoV-2 आनी खोस्टा 2 हे दोगूय कोरोना व्हायरस गटाचे वांगडी आसून तांकां सार्बेको व्हायरस ह्या नांवान वळखतात। मात खोस्टा व्हायरसाची लागण अजून खंयच्याच मनशाक जावंक ना।